सर काल राखी नायकान एक व्हिडिओ व्हायरल केलेलो हा की जसे पुलीस रातचे 1:30 सुमार त्याच्या घरा आयले अमित नायकाक सोदपाक, त्याबद्दल तुमचे म्हणणे कितें? पहिली गजाल म्हणल्यार मॅरिट्स ऑफ द केस सोडून, म्हणजे हांव मॅरिट्साचेर काय उलयना कारण म्हाका मॅरिट्स कितें आसा ती खबर ना, पण कायदो जो आसा BNSS आसूं किंवा सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स आसूं किंवा पुलीस मॅन्युअल आसूं, खंयच्या टायमार रेड करप कोणाच्या घरा किंवा हाऊस सर्च अँड सिजर करप हे बरयल्लें आसा आनी क्लियर कट गायडलायन्स आसा. आफ्टर सनसेट जेन्ना अशा प्रकारचे मॅटर करपाक पुलीस वता तेन्ना तांच्या बरोबर कारण आसपाक जाय, एक वॉरंट आसपाक जाय. ते सगळें नासतना जेन्ना गोवा पुलिसाची टीम रातच्या 1:30 एका भायल्या मनशाच्या घरा वता आनी तांच्या घरा भायर ठाण मांडून बसता आनी ताजी फॅमिली भुरगीं आसतना ल्हान ताजी आवय आसतना जर त्रास करता without any warrant in a bailable offence, then I think it is absolute violation of law. Immediate suspension जावपाक जाय. PI सांग्याचो जो PI आसा ताजे इमिजिएट सस्पेन्शन हातूंत जावपूच जाय. कसलेंय कारण आसूं, इन अ बेलेबल ऑफेन्स रातचे 1:30 तुमी कोणाच्या घरा वचून हाऊस सर्च कसलो करताले? That is a big question, and why in violation of all the Supreme Court guidelines, why in violation of BNSS? Then without going into the merits of the case, first of all, it's important that this has to be investigated. DGPचं जर PIंचेर कंट्रोल ना आणि PI ज्या तरेन उलयता ते व्हिडिओन आमी आयकला, इट इज अनकॉल्ड फॉर. अशे तरेन म्हणजे तूं लोकांक सांगता की तुका जर FIR कॉपी जाय जाल्यार RTI कर म्हणून, जाल्यार कायदो आनी कित्याक आसा रे तुमकां? वाय BNSSाक बी तुमी गुंडाळून थंय खंय खड्ड्यान घाला मरे. So this is absolutely wrong. PI has erred. PI has to be suspended immediately, holding departmental inquiry against him for sending the team like this. ती बावडी टीम आशिल्ली, ती नायलाज आसता थंय उबी आसा कशी दिसताली. पयलीं म्हणजे LPC नाशिल्ले तातूंत भितर, ते मागीर आयल्यात थंय. This is uncalled for. Any citizen of Goa can face this, and I think this is just a symbolic thing of an educated person. ताका रिसोर्सेस probably म्हणून ताणें ते लायव्ह केले किंवा तकली वापरून ते गोष्ट केली. पण इमॅजिन कर, एक PI ती लँग्वेज उलयता, ती लँग्वेज इज नॉट साउंडिंग नायस इन द माउथ ऑफ अ PI who is supposed to be helping people and not threatening any complainant or accused for that matter. That is not your job. ते कोर्टान पळोवपाक जाय. इन अ बेलेबल ऑफेन्स, uncalled for, immediate action should be needed. गोंयान जे घडटा सध्या खूब वायट आसा. वयर आमी पळयले की एका चलयेचेर रेप जाली, गँग रेप जाली. 5 जाण एका चलयेक उबारता, ताका घेवन एका हॉटेलान किंवा गेस्ट हाऊसान वता आनी ते गेस्ट हाऊस तांकां एंट्री दिता. कोणाकूच खंयच डावट ना काय, कारण पुलिसांचो भंय कोणाक उरलेलो ना काय फक्त पयशां खातीर हे चल्ला. दिस इज समथींग रॉंग. अँड ताणें चलयेन मात्तूय आवाज केलो आसतना जेन्ना ताचेर 5 जाण गँग रेप करताले तेन्ना इमॅजिन द प्लायट ऑफ द गर्ल. आर गोवन्स सेफ? Are our children safe? Are our women safe? Is a question that arises. परतो एक मर्डर जाता कलांगूट बिचार. एक मर्डर काल जालो, ते स्टाफ शेकाचे मेळून गोंयकाराक मारता. ही शेका पयली म्हणजे गोंयकारांची, ही भायल्या मनशांक दिली कशी, हो मोठो प्रश्न आसा. टुरिझम मिनिस्टर ऑल्सो शुड इन्क्वायर नाव इनटू दीस दॅट शेक्स आर बींग सब लिस्ट टू नॉन गोवन्स, जाल्यार ती तांची लायसन्स पर्मनंटली कॅन्सल जावपाक जाय. कारण गोंयकारांक सक्षम करपा खातीर हे जे शेकाचो बिझनेस आसा तो गोंयकारांनी चलोवपाक जाय. खरोच डिजर्विंग जो गोंयकार आसा तांकां शेका वचपाक जाय. विल नॉट सबलीज इट टू सम हिमाचली ऑर समबडी. दॅट इज वॉट इज हॅपनिंग इन आरांबोल. आय एम गिवन टू अंडरस्टँड की एंटायर आरांबोल बेल्ट इज बींग कंट्रोल्ड बाय हिमाचल प्रदेश, पीपल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. बरे लोक आसतले तातूंत, पूण प्रश्न हो आसा की एका सामान्य गोष्टी खातीर मर्डर करप. वेर इज गोवा हेडिंग? आय हॅव सेड इट टू अदर चॅनल ऑल्सो एंड आय एम सेयिंग इट टू यू ऑल्सो. गोवा should not be turned into मिर्जापूर. This is not मिर्जापूर. पॉलिटिशियनांनी आपल्या जाग्यार रावप, पुलिसांनी आपले काम जशे तरेन पुलिसिंग करपाक जशें करप. DGP who is honest person, I believe that he is honest person, I have heard also a lot about him, should immediately intervene. SP South कितें करता? Why is SP South quiet? हरशीं बोवाळ घालतात मरे. SP North, SP South. What is the disciplinary action that SP South is going to take against this PI? Why is this PI in this police station for so many years? ताणें कितें मॅण लायला, गोड लायला, काय फेविकॉल लायला थंय, ताका दसयला थंय. जाय जाल्यार आमी येता सोडोवपाक. बट दॅट मिन्स PI इज इन कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल नेचर अँड दॅट इज वाय ही इज डुईंग ऑल दिस थिंग. आय थिंक दिस इज अनकॉल्ड फॉर. बाकी ऑन द मॅरिट्स ऑफ द केस, police should take proper investigation. ते कितें आसा तें करूनी. I don't want to comment on that, but the way things have happened, absolutely wrong.